गोंयान भात पिकावळीची जमीन उणे जायत चल्ल्या 50,000 हेक्टरावेल्यान 31,000 हेक्टराचेर पावल्या। पोन्ने गोयचे शेतकी संशोधन केंद्र काणकोणा गोयची पहिली सुरय तांदळाची गिरण सुरू करपाची आसा। ते शिवाय दूधकारांक दूध काडपाची मागणाय दिवपाची येवजण ICARन केल्या। पॅक्ड खाणा जेवणांतल्यान जावपी लिस्ट्रियोसिस हे दुयेसाचेर ICAR 19 ते 22 सप्टेंबर मजगती गोंयान आंतरराष्ट्रीय परिशद घेता। If you look at Goa, the holding size is going to reduce day by day. So we can't depend upon the only one sector. So our institute is working the farming system approach, where we can go for plantation crop, animal sector, fisheries sector, as well as the entrepreneurship. For example, rice. Earlier we have 50,000 hectares area in the rice in Goa, but now we have hardly 31,000, I can say, hectares in the Kharif season, and 13,000 something like that in the Boru season, I can say in the winter season. So when farmers are producing the rice paddy, hardly they are getting 7 to 10 rupees per kg. But when same rice is going to convert paddy in the rice, rate is going to 30 rupees. So our concern is the first processing. 6 machines we have already given. So it depends upon the needs. So we are going to see the animals. We are going to see how many groups are there. Suppose there is employment in the machine, then how they are going to maintain it. Then we are going to provide them. And it is going to give a very good roadmap for all the policy makers, those who are doing the food processing. So this symposium which we are going to organize after 2 days, it is a first its kind in the Asia, because many countries they are approaching to have this symposium in their respective country. But I can say by luck we got first time in the Asia and in the India also. सनबनावेल्यान सरकाराचे शाब्दीक गैर पेटला। सत्ताधारी आमदारांक पोरू सनबनाचे फुकट पास दिल्ले म्हूण आरोप केल्ल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकारान सनबनाच्या आयोजकांकडच्यान माफी मागल्या। सोमारा ताणें कानोळे वचून सनबनाची सुवात पळयली। आमदार मायकल लोबो बरोबर आशिल्लो। अजाप म्हणल्यार पर्यटन मंत्र्याक मात वांगडा व्हेलो ना। कानोळे सनबन कशेंच करपाक दिवचो ना म्हूण पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारांनी परत स्पष्ट केला। एक्सप्लेनेशन आलेलं नाही। त्यांनी वाईल्ड एलिगेशन्स केलेली आहे गेल्या वर्षी। वाईल्ड एलिगेशन म्हणजे मला माहिती आहे, मी ईमेल त्यांचे बघितलेले आहे। दोज वाईल्ड एलिगेशन दे विल हॅव टू ईदर सबस्टेन्शिएट, आय डोंट माइंड, आय विल टेक लीगल एक्शन इफ दे सबस्टेन्शिएट समवन टूक ब्राइब फ्रॉम देम, आय विल डेफिनेटली टेक अ लीगल एक्शन, और दे शुड से सॉरी फॉर दॅट। कसिनोकडच्यान सरकाराक येता ती येणावळ कशी तरी बंद जावची म्हूण काँग्रेसीचो खटाटोप चल्ला असो मुख्यमंत्र्याचो आरोप। देर आर सम पीपल हू ट्राय अँड वर्क आउट इन सच अ वे दॅट ह्या सरकाराक मेळणारो पयसो कसो तरी थारावप। कॅसिनो दिले कोणे? प्रताप सिंग राणान, रवी नायकान, दिगंबर कामतीन आणि वो सार्दीन। बॉब मारतात कोण? तेच। पैसे घाले कोणे? ह्या 4 जाणांनी पैसे घाले वेगवेगळ्या पद्दतीन। कॅसिनो उलट हांवें कमी केले। जे पळय कितें 150 कोटी रुपया गव्हर्मेंट येता ते फाल्यांच बंद जावचे म्हणून तो कोर्टान सुद्दां गेलो काँग्रेसचो। आनी कितें हे लायला कोर्टाक पेपर ते 2009तले लायल्या। सनबनाचेर मुख्यमंत्र्यान घेतिल्ले भुमिकेक मायकल लोबोनय तेंको दिला। जो तर तो जागो घेत आनी सीएमान जे सांगला तेणें एपॉलॉजी म्हणूंक जाय, कित्याक जो तर तेणें खऱ्यांनीच म्हटलां की जे एलिगेशन तेणें केल्या की आपणे पयशे दिले वो पासीस दिले इतले दिले, जो तर तो प्रूव करता जाल्यार वी आर एट फॉल्ट. इफ नॉट देन ही शूड apologize and take back his word, and then the government will think of considering his proposal in consultation with Honorable Minister for Tourism. कानोळे सनबन करप कशीच परवडपाची ना. सरकार ती थंय जावंक दिवचो ना अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारान परत दिल्या. आयज सुद्दां म्हजो तो स्टँड आसा की कानोळेच्या जाग्यार जो प्लेस आसा, वेन्यू आसा, त्या जाग्यार सनबर्न घेवप हे फिजिबल ना. इतक्याकूच लागून तेका जोडणारे जे रस्ते आसात हे रस्ते एकदम बारीक आसा. प्रुडंटा खातीर कानोळेच्यान श्याम सुंदर फट्टे, पणजेच्यान रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. सनबर्ना सारकेले पर्यटन उत्सव गोयच्यान भायर व्हरपा खातीर कांय विदेशी लॉबी वावुरतात असो दावो सरकारान केला. ॲडव्होकेट जनरलान सोमारा सनबर्नावेले एके याचिकेचेर सुनावणे वेळार हायकोर्टान हे उलोवन दाखयलें. फाटलीं 6 वर्सां सनबर्न जाता ती सुवात ना बांदकाम दर्यादेग वाठारांत पडटा. ते विशीं केशी 3 म्हयन्यान निकालान काडपाचो आदेश हायकोर्टान CZMAक दिला. गोंयची अर्थवेवस्था पर्यटन वेवसायाचेर निंबून आसा असो दावो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन सोमारा हायकोर्टांत केलो. सनबर्न सारख्या संगीत महोत्सवाक लागून देशी आनी विदेशी पर्यटक व्हडा प्रमाणांत गोंयांत येतात.
थायलंडा सारखे देश गोंयांत जावपी सनबर्न पार्टी आपणाच्या देशांत व्हरूंक पळयतात अशेंय अॅडव्होकेट जनरलान कोर्टाक सांगलें. सगळे कायदे आनी नेम पाळूनच सरकार संगीत महोत्सव घडोवन हाडटले अशें उतर अॅडव्होकेट जनरलान दिलें. पार्टी चालू आसतना आवाजाचें प्रदूशण जावचें न्हय म्हूण प्रदूशण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आनी गुंवळी वखदांचो वापर जावचो न्हय म्हूण अँटी नार्कोटिक्स विभागाचे पुलीस 24 वरां पाळत दवरतात अशें अॅडव्होकेट जनरलान कोर्टाक सांगलें. सनबर्न पार्टी सुवाती विशीं चालू आशिल्ल्या केसींची सुनावणी 3 म्हयन्यां भितर पुराय करपाचो आदेश हायकोर्टान गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक दिला. सनबर्न पार्टी जाता ते सुवातीत ZRZ नेमा प्रमाण बांदकामां करूंक बंदी आसा. मात दर वर्सा ह्या सुवातीचेर बांदकामां करतात अशें अर्जदाराचें म्हणणें आसा. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.